संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोंतीत सोता तुका कुशाल पोळात सोता तुका सगळे घोडीत सोता तुका दिसा फातोडू देताना सोटा आयच्या दिसाचे सोरबुसो तुका दोन्या ते भेटोयता संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोंतीत सोता तुका कुशाल पोळात सोता तुका सगळे घोडीत सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां देव. आनी ह्या बागयो तांतुनीच्या त्रेजेनान सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचे त्रेजेनाचे मीस किरीत भाशेन भेटयता आपलो वाडदीस समोरुमून मिशेल फुर्तादो ही आमची भयणी पासत आमी ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान मागुया. भाग्यो तांतुनीचे विनोदीन देवाची साबार बेसावां ताचेर पडूंक आमी मागुया. दुसरे आमच्या भावा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. किरीत भाशेन आयच्या दिसा वाडदीस समोरुमता रुजारियो फेर्नांडीस. त्याच बरोबर कॉन्रॉड आनी रोशेल रॉड्रिगीस आपल्या दुसऱ्या भुरग्याचें देणें ती आशेतात. तांकां भाग्यवंत आंतोनीचे विनोदीन वेग्यानूच फावो जावंक आमी मागुया. त्याच बरोबर एक कुटुंब आपल्याच्या कुटुंबांत शांती सोवस्काय विस्तारू म्हूण मागता. त्याच बरोबर एक 1.5 वर्साचो भुरगो जॉर्डन वाज आजून पर्यान तो बसो ना. जुलायाचे पयलेर ताची MRI जावची आसा. ताची MRI बरे तरेन जावंक रिपोर्ट्स बरे येवंक ताची आवय आनी बापूय केरीत भाशेन आमकां मागूंक उस्कायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. भाग्योन पावलू अशें म्हणटा, क्रिस्ता जेजूक तुमचो सोमी म्हूण तुमी मानून घेतला. म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेयात. क्रिस्ताच्या एकवटान रावप म्हणल्यार दिसपटी ताच्या आज्ञा प्रमाणें चलप. आमची गोठाय आनी शक्ती ताचे कडल्यान घेवप आनी ताच्या मोगान आनी आसऱ्याकाल आमचें जिवीत फुडें व्हरप. आमी अशें करतले जाल्यार आमचेच बलाचेर आमी करूंक जायना, पूण भावार्थ्याची आमकां निबेल गरज. आयज त्रेजेनाचो 4थो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा भावार्था वरवीं जेजूक रिगून रावया. आयच्या दिसा क्रिस्ताच्या एकवटान आनी ताच्याच रिगून आमकां आमंत्रण आसा. दिसपटी आमचो भावार्थ आमी कलावंक आनी अशे तरेन क्रिस्ताक रिगून रावंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया. भावार्था वरवीं जेजूंत रिगून रावंक आयचो विशय आमकां आपयता. जायते फावटी भावार्थाक आमी आड नदर केल्या. भावार्थ आमकां सदांचो जाला आनी भावार्थाचेर घडये नियाळ करता आसतना आमकां ते सदांचेच जाल्यात. आनी आमचोय भावार्थ घडये शेळो मोडो जाला.
आमकां मीस तेर्स मागणें पवित्र पुस्तक म्हणल्यार सदांचेंच जालां. सदांच आयकता, सदांच मिसान वांटो घेता, पूण अदीक खोर भावार्थान आमी करूंक हें सगलें चुकल्या. असल्यान दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया, बोगसणें मागुया आनी जेजूचे काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देवा आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी ते सावा भाग्यवंत तातुनीच्या पांयां कोडें घालुया. सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पोरचेक पादुवाचो भाग्यवंत तातून खऱ्या भावात ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांतार थीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाळून सगळी आमच्या आडकोलींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्या. आंतोकियेंत, इकोनोमांत आनी लिस्त्रांत हांवें बोगल्यांत ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणोय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सवें भोक्तीपणान जियोंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच, पूण ते खोटे आनी बुळोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन ओदीक ओदीक पास जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोठ राव. तें कोणा कडसून तुका गुमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तक शिकलात. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारोनाक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाचे प्रेरणान बरयलां. तें शिकूंक दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायर हाडूंक, तांकां प्रामाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसले बरे कामाक पुरतो जावंक पावता.
सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार ह्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणुया, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुजे आज्ञा वेलो हांव कोडचरूंक ना. तुजें उतर सगळें सतूच, तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणांक तोखपाचे. आमचो जबाब, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ते व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेस्तच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें काळीज तुज्या उतराचें भें दवरता. तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडलोवन पडची नात. आमचो जबाब, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारोका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळना. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब, तुजे समोर्तीचो मोग करतात ती व्हड शांती भोगतात. सगळीं उबीं रावुया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोयऱ्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोरशें आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वोपारीनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खालें. आनी दुसरीं खोडपी जमनीर पडलें. थंय थोडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच कितलोलें, पूण ओत येतूच खोरपोलें आनी पाडां ना म्हणटूच सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांट्या वाडले आनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी पीक जालें. एकाच चेंबोर दुसऱ्याक 7 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यान आयकुचें. देखून तुमी वोमतेल्यांची वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकोता आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलेल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजान वोंपलेलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकोता आनी रोखडेंच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपले भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून कास्त वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलेलें बी उतर आयकोता तो मनीस. पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी गिरेजकाय भूल उतर धामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकोता आनी
समजता तो मनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाघानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही घडये ह्या दिसांनी थोडी जाणां दिसा दिसपट्टी ही भाग्यवंत आतोनीची नोवेनां घडये करूंक हांगा येतात आसतली. तुमचे मदली जायतीं जाणां घडये सांजे वेळार वा दिसाच्या खंयच्याय वेळार सांत आतोनीचे मुर्ती कडेन घडये मागूंक आनी तुमची मागणी घालूंक येतात आसतली. बरें दिसता जायत्या तोदनाट्यांकूय पळोवंक, जावं वावराक वेता आसतना, वावरा वेले भायर सोदता आसतना हांगा ह्या सांत आतोनीचे इमाजी कडेन आपली मागणी घेवन इतेसांवां घेवन मागतात. आनी आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां हांव प्रश्न करूंक सोदतां. जर हांवें तुमकां विचारलें कितल्या जाणांक मिलाग्री जायो, कितल्या जाणांक मिलाग्री जायो? कोणाक नाकात. दुबावावेन मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक मिलाग्री जायो. आनी हाकाच लागून भाग्यवंत आतोनीच्या पांया कडेन आमी धांवून धांवून येता. आनी हांवें दुसरो जर प्रश्न विचारलो, कितल्या जाणांक भावार्था? कितल्या जाणांक भावार्था? म्हाका एकल्याकूच. कितल्या जाणांक? दुबावावेन सगल्यांक आसा. आनी ह्याच भावार्थाक लागून तुमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आनी दिसा दिसपट्टी मिसाचे भेटेन वांटो घेतात. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ नासतना म्हाका घडये मिलाग्र मेळटली आनी मिलाग्र नासतना म्हजो भावार्थ वाडटलो. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ आसल्यार मिलाग्र जातली आनी मिलाग्र आसल्यार तुमचो भावार्थ वाडटलो. ह्यो दोनूय कल्पना बरोबर वेतात. म्हणल्यार मिलाग्र आनी तुजो भावार्थ, तुजो भावार्थ आनी मिलाग्र. आयज आमकां सगल्यांक आमच्या घरा कडेन पळयल्यार वा आमी खंय नर्सरीन गेल्यार आमकां झाडां बरीं दिसतात, आमकां फुलां बरीं दिसतात. आमच्या घडये बागेंत आमी फुलां दितोलीं झाडां हाडटा, फळां दितोलीं झाडां हाडटा. पूण आमच्यांनी फुलां दितोलें झाड आनी फळां दितोलें झाड किल्लावन हाडूंक जाता काय? थोड्यांक इतली सोंसणीकाय आसता, थोड्यांक इतलें पाशियेंस आसता, एक किल्लावन हाडूंक झाड तांचे लागीं तांक आसता. पूण थोड्या कडेन सोंसणीकाय नासता, थोड्यांक पाशियेंस नासता. कोण तें बी घालून झाड किल्लावन हाडटलो? म्हाका जाल्यार हांव म्हणटलों, झाड खंयचे नर्सरींतलें हाडलें, म्हजे बागेंत घातलें, ताका फूल पळयतकूच म्हाका बरें दिसता. वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रॅच. वी डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रावंड झिरो. आमकां सगल्यांक फुलां आवडटात, आमकां सगल्यांक फळां आवडटात, आमकां सगल्यांक बरें दिसता तें जाय. पूण टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रॅच इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें कितें? आमकां सगल्यांक मिलाग्री आवडटात, पूण मिलाग्री फाटल्यान जो भावार्थ आसा तो आमी विसरता. सुरवातेच्या उतरांनी हांव म्हणटालो, आमी घडये जायतीं मिसां आयकता, आमी घडये जायत्या मिसांनी वांटो घेता, आमी घडये जायते फावटी पवित्र पुस्तक वाचता, आमी घडये जायते फावटी आमचे खासगी मागणे करता आनी हेर मागणी करता. पूण आमचो भावार्थ शेळो मोळो आसा काय? आयज नियाळ करूंक गरज. आनी आयचो विशय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां भावार्था वरवीं जेजूंत रिगूंक आपयता. आनी हीच कल्पना घेवन आमी झाडांच्या मुळा कडेन या. आमची झाडांची मुळां वेगवेगळी भाशेची. ही मुळां जर जमनींत रिगोनात जाल्यार झाड केन्नाय पडोंक शकता. आमचें गोंयचें झाड पळोवया, आमचें गोंयचें झाड माड हो कितलो लांब वाडटा. आमच्या गोंयांत जायते कडेन वड आसात, कितलेच वर्सांचे वड आसात. तांची मुळां पळोवया,
तांची गोडी आमकां मुळां दिसनात, आमकां झाड दिसता, पूण तांची मुळां कितली ओखोंड आसतात, कितली जमनीन खोल गेल्ली आसतात, कितली जमनीन रुंद गेल्ली आसतात, तें आमकां थावें जाता. अशोका ट्री जे कितले लांब वाडटा, कितले वारे मारूं, कितले वादळ मोडा येवं, पूण असलीं झाडां जावं माड, अशोका ट्री आनी वड, असलीं झाडां केन्नाच पडलेलीं आमी पळोवंक ना. पडटात जेन्ना तांची मुळां घडये ओसोक जातात, घडये तांची मुळां जमनीन खोल वचनात, तेन्ना ती ओसोक जावन केन्नाय पडलोलीं आमी पळयता. हीच मुळां आमच्याय जिविताक मोगाच्या भावा भयणीनो लावुया. आमची भावार्थाची मुळां जेन्ना ओखोंड भितर वचना तेन्ना आमी शेळेमोडी जाता. तशें हांव म्हणटालो, आमचे मीस आमी आयकले, देवाचें उतर आमी आयकलें, पूण आमचो भावार्थ जेन्ना ओखोंड जायना, खोल जमनीन रिगोनात, तेन्ना आमी केन्नाय पडोंक शकतात आनी तेन्ना आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जातात. मुखार येता मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपा कडेन भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता, तुवें म्हजो भावार्थ पळयला, कितले हांवें त्रास सोंसले, कितले हांवें आटेविटे सोंसले, कितले हांवें दुमाळे सोंसले, पूण तरी आसतना सोंसणिकायेक लागून हांव भावार्थान थीर उरलो. देवान म्हाका सगल्या वायटांतलो निवारलो, कित्याक हांव भावार्थान थीर आसलो. आनी हो भावार्थ खंयच्यान आयलो? मुखार वेता आसतना भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता, देवाचें उतर तूं वाचताय, पवित्र पुस्तकान कितें आसा तें तूं जाणोय, आनी हें पवित्र पुस्तक आमकां नीत शिकयता, आमकां निटायेर घालता. कितें वायट आसा, कितें चुकलां तें दुसऱ्यांक निटायेर घालूंक पवित्र पुस्तकाचो तूं आदार घे. म्हळ्यार पवित्र पुस्तका वरवीं तुजो भावार्थ तूं वाडय. पवित्र पुस्तकान तुजो भावार्थ आसा तो दुसऱ्यांक शिकय, अशें भाग्यवन पावलू तिमोथाक सांगता. आनी दुसऱ्या वाचपा कडेन आमी पळयलां शिव वर्तमानांत आमी घडये जायते फावटी शिव वर्तमानाक उल्लेखून ह्या वपारीचो आमी घडये अर्थ काडला. जायते फावटी आमी हाचेर नियाळ केला आनी ह्या नियाळा वरवीं जितले फावटी तो बी घालता तितले फावटी ते जमनीचेर दल्लोले आसा. तर मोगाचे भावा भयणीनो, आयज आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. शिव वर्तमान आमी आयकलां, देवाचें उतर आमी आयकता, जाल्यार आमचो भावार्थ कितलो ओखोंड आसा काय, आमचो भावार्थ कितलो खोर जाला काय, वो आमचो भावार्थ त्या शिव वर्तमानांतले जमनी भाशेन, त्या बियां भाशेन तो फातरार पडटा, ते काठ्यांनी पडटा, ते वतान करपता. घडये आयज आमी हांगा आयल्यात, पूण आमी घरा वेता आसतना आमचो भावार्थ इल्लोय वाडचो ना काय, आनी वाडोना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो हें सगलें देवसांव पोलकें. कारण आयज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता फकत आमी भाग्यवंत आतोनीच्या मिलाग्रींक लागून, आनी हे मिलाग्रींक लागून आमचो घडये भावार्थ वाडटा. घडये आमी रावता केन्ना काय म्हाका मिलाग्र मेळटली, आनी आयज आमी भाग्यवंत आतोनीचो उगडास करता आसतना फकत आमी मिलाग्रींचेर दवरलेली आसा काय, फकत आमकां झाडाचें फळ मेळटा, फकत आमकां झाडाचें फूल मेळटा म्हूण आमी हांगा येता काय, केन्ना तरी आमी भाग्यवंत आतोनीच्या भावार्थाचेर नदर घातल्या काय. आनी आयज हो नियाळ आमकां भाग्यवंत आतोनीच्या भावार्थाच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. आनी ताका लागून हांव म्हणटालो, आमकां सगल्यांक फुलां आवडटात, सगल्यांक फळां आवडटात, पूण आमकां एक झाड किल्लावन हाडूंक घडये आमकां अवघड लागता. सोंसणी कांय ना, म्हजे कडेन पाशियेंस ना तें झाड किल्लावन हाडूंक. भाग्यवंत आतोन भुरगोच आसतना मिलाग्री करूंक लागोंक ना, पूण ताच्या जिवितान असल्यो घडये जायत्यो आटे विटे, जशें भाग्यवंत पावलो म्हणटा, म्हज्या जिवितान घडये जायते फावटी आटे विटे कोश्ट प्रश्न आयल्यात आसतले, आनी ह्या असल्या वेळार लेगीत हांव भावार्थान ओखोंड रावलो. तें झाड मोगाच्या भावा भयणीनो, ताचे मुळां जितली भितर गेली तितली वादळ मोडाक फुडो करूंक ती तयार आसली. जितली मुळां घोट तितलें झाड ओखोंड, जितलो आमचो भावार्थ घोट तितलें आमचें जिवीत ओखोंड. मिलाग्री कितल्यो येवं, मिलाग्री जावं नाजाल्यार ना जावं, म्हजो भावार्थ ओखोंड घोट आसपाक जाय. नाजाल्यार म्हजो भावार्थ कंडिशनल ओटी आसलो, म्हजो भावार्थ
म्हणल्यार मिलाग्र आसल्यारूच म्हजो भावार्थ, मिलाग्र ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत भावार्थ ना. आयज हाका लागून आमचो भावार्थ शेळो मोडो जाला. कितले प्रवचनां आयकलीं, कितलीं शिववर्तमानां आमी, कितलीं पवित्र पुस्तक आमी वाचले, कितल्या मिसांनी आमी वांटो घेतलो, कितले आमी तेर्स केले, पूण म्हजो भावार्थ खोल जायना, म्हज्या भावार्थाक खोलाय मेळना जाल्यार म्हजो भावार्थ पोलको. आयज आमी भाग्यवंत हातुनीचे देवस्तांव करता जाल्यार फक्त मिलाग्रीक लागून करचो न्हय, पूण तुमच्या भावार्थाक लागून करात. तुमचो भावार्थ वाडोवयात. आनी भाग्यवंत हातुनीच्या जिवितांतूय ताणें आपणाचो भावार्थ ओकोण केलो. दिसा दिसपट्टी ताणें प्रवचन करता आसतना पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचलें. देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ केलो आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं ताणें आपलो भावार्थ खोलायलो. तशेंच मागण्या वरवीं ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. जेजू वयलो भावार्थ ताणें आनीक ओखूण केलो. मागण्या वरवीं, खासगी मागण्या वरवीं ताणें जेजूचो संबंद मेळोवन घेतलो. तशेंच गरिबा सोबे ताणें उदार मन, उदार काळीज दाखयलें. अशें भाग्यवंताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार कशे तरेन आपलो भावार्थ ताणें पोसलो, कशे तरेन आपल्या भावार्थाक ताणें पोसवण दिली तें आमकां दिश्टी पडटा. आयज म्हजो संदेश होच, भाग्यवंत हातुनीच्या मिलाग्रीच्या फाटल्यान धांवचे बदलेक पयले सुवातेर ताच्या भावार्थाचेर नदर घालात. ताचो भावार्थ तुमच्याय भावार्थाक मेळोयात आनी तुमचोय भावार्थ ओकोण करात आनी तेन्नाच तुमकां मिलाग्रींचेर मिलाग्री मेळटल्यो. भाग्यवंत हातुनीन मिलाग्री केल्यो जाल्यार बिश्ट्योच वयले वयर न्हय, पूण भावार्थाक लागून, कारण ताचो भावार्थ ओखोंड आसलो. आनी जेजूच्याच आदारान ताणें मिलाग्रींचेर मिलाग्री केल्यो. तुका आनी म्हाका आयज भाग्यवंत हातुनीचे मजतीन मिलाग्र जाय जाल्यार तुमचो भावार्थ वाडोयात. आनी ह्याच भावार्थाक दुबावा वेण मोगाच्या भावा म्हणून ह्याच भावार्थाक लागून आमी हांगा पांया कडेन, भाग्यवंत हातुनीच्या पांया कडेन येता जाल्यार मिलाग्री घेता आसतना तुमचो भावार्थूय वाडोयात. आयज मोगाच्या भावा म्हणून तुमी घरा येता आसतना थोडी कल्पना मनान घेवन वचात आनी कितें तरी करूंक आयज प्रयत्न करात. भाग्यवंत हातुनी भाशेन देवाचें उतर घडये तुमी जायते फावटी वाचतात आसतली. घडये थोडी दुसऱ्या दिसाचे वाचतात, थोडी दिसा दिसपट्टी घडये एक एक भाग वाचतात. आनी हालींच मोगाच्या भावा म्हणून आमच्या तरणाट्यांक खबर आसतली जेन्ना आर्सेनल टीम एक काप जिखलो, एक टोर्नामेंट जिखलो, तांकां दे वर नेम्ड एज बायबल ब्रदर्स. आनी म्हाका हें बरें दिसलें. बायबल ब्रदर्स म्हणल्यार एक एकलो सांगतालो आपूण कशे तरेन पवित्र पुस्तकाची एक एक वळ वा पवित्र पुस्तकाचो एक एक भाग वाचतालो, एक एक प्लेयर सांगतालो. आनी तांच्या हातान बायबल घेवन दे वर सेलिब्रेटींग द विन. कशे तरेन ते जिखले आनी कशे तरेन ते देवाक मानतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, ते आपली गोवायकी दिताले. तर आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमचो भावार्थ थिरावया. जे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचेर वाचून, ताचेर नियाळ करून आमी लेट अस बिकम बायबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तशेंच भाग्यवंत हातुनीचेच मजतीन खासगी मागण्यांक आमी वेळ दिवया. मीस जालें आमी रोकडीच घरा वेतली, आमच्या वावराक वेतली, तर आमकां आख्खो दीस घडये आमकां थोडो वेळ मेळटा जंय आमी जेजू सांगाता आमकां वेळ सरूंक मेळटलो. जेजूच्या संबंदान जिवया आनी अशे तरेन आमचो भावार्थ आमी खोलावया. तिसरे सुवातेर तेर्स करूंक घडये आमकां कामाच्या मनशांक घडये केन्नाय वेळ मेळना. येता वेता आसतना वाटेर घडये आमी तेर्साचे रोजार मागणे करूं येता. थोड्यो भावार्थ वाडोवपाक असल्यो गजाली आनी एकामेकाच्या भावार्था वरवीं आमचो भावार्थ वाडोवया. दुबावा वेळ तुमकां पळोवन घडये म्हजोय भावार्थ वाडटलो. घडये एकामेकाक पळोवन घडये तो वेता जेजू कडेन, तो वेता जेजू कडेन, तो वेता भाग्यवंत हातुनीचे इमाजी कडेन मागणें करूंक, जाल्यार एकामेकाक पळोवनूय आमचो भावार्थ वाडूं येता. अशेंच करूंक मोगाच्या भावा म्हणून आयचो विशय आमकां आपयता. भावार्था वरवीं जेजूंत रिगूंक आपोवया. जे मेरेन आमची मुळां जमनींत, जे मेरेन आमची मुळां जेजूंत अखोंड आनी खोर रावची नात, ते मेरेन आमचो भावार्थ अखोंड जावचो ना. आनी आमचो भावार्थ फकत मिलाग्रींचेर आदारलेलो आसतलो. म्हळ्यार मिलाग्री ना जाल्यार म्हाका भावार्थ ना, आनी भावार्थ ना जाल्यार तुका मिलाग्री मेळची ना. तर मोगाच्या भावा म्हणून होच संदेश घेवन आयच्या दिसा पयली सुवातेर आमचो भावार्थ अखोंड करूंक वावुरया. आमचो भावार्थ अखोंड जातलो तेन्ना आमच्या जिवितांत मिलाग्री येतली. तर हीच कल्पना मनान घेवन आमची मागणी ह्या मिसा बेटेंत आमी चालूच दवरुया. सगळीं उबी रावुया.
आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी जेजू कडेन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुन्यारीपण चलयतना जेजू बऱ्या गोवळ्या परी सांडून गेलोल्यांक भावार्थाचें देणें दिवन परत पवित्र सोबेंत हाडपाचे प्रयत्न ताणें घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले परजे सोवें आपलो हुस्को दाखोवंक तांकां गरजेच्यो त्यो सवलत्यो फावो करूंक आनी जेजू भाशेन परजेची मोगान सेवा करतले फुडारी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी आमी सगल्यांनी दिसपट्टी आमचो भावात खोलावंक आनी अशे तरेन क्रिस्तांत रिगून रावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतोल्यांचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी भोव दयाळ बापाय, आमचे भयणीन आमच्या नांवान केल्ली मागणी तूं स्विकारून घे. तशेंच आमच्या मनान काळजान जायतीं चिंतनां आवडी आसात ती सगळीं तूं वळखताय. तर आमचे गरजे प्रमाणे ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बेटोनच्या वेळार गीत आमी गावया. C38 पेज नंबर 44. C38. Tukas Bapa sur moci, Tita Tuka ikane, Tukas vumta sur moci, Tujic te kurgashile, Moci hatge, Moci plaike, Svikar kurauta goshe, tu so mój Bóg, porkot koru, szybko por, soglia divu. म्हज्या बाबा भयणीनुया म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि बहिणी आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आधारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भाग्यवंत आतोनीक तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं.
सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराता येवपाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यो तातूंत तुज्या भक्ताचे परबे तुज्या तयारेच्या दिसा तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय अशें ताच्या भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सर्व देवदूतांनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर देव स्वर्ग आणि संसार बोला तुझ्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे येतात सुभागी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्परा करस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र देखून दवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूण सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसू तुझे पुनर्जीवन पण पुरगुटा देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वण्णेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालती कायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागीवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या आधारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान जपून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत धोर्न दुतां भाग्यवंत आथोन आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सातां भक्तां बरोबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वरूपोद्वेदार बापा स्वरुमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी सगळीं बरोबर धीर घेवन भावार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदव्यान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनार. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वपदवेदारा देवा भाग्यवंत आदोनीच्या दोबाच्यान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्ता थंय स्वर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोल थीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचें देणें सुपूर्णी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सरवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या बेंती फोंड ह्या वाड्यांतल्या बाबा भयणांनी खेरीत भाशेन दिन वाजता सगळी तयारी बेस बरे तरेन तुमी केल्ल्या पासत आनी भाग्यवंत आंतोनीचो शुभ आशिर्वाद तुमच्या वाड्यांत रावतल्या दर एका बाबा भयणाचेर आमी मागता. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या, आमचे पासत मागला आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर रोमान रॉड्रिगीस. रोजरी कॉलेजींत प्रोफेसर कसो तो वावुरता आनी भुरग्यांक गिन्यानान वाडूंक जाय तो आदार करता. तुमच्या नांवान आमी ताका दिनवासतना भाग्यवंत आंतोनीचो शुभ आशिर्वाद ताचेर पडूंक
आनी ताचें मुण्यारपण बेस बरे तरेन फुडें वचूंक फादर आमी तुमकां आमचें आस्वासन भेटयता. इश्टानो, कालच्या दिसाक आमकां एक क्रॉस मेवला, भांगराचो क्रॉस, आनी पोरच्या दिसा एक वस्तुरेचें आमकां एक पर्स मेवला. कोणाचें तें मातशें ऑफिसांत येवन तुमी वळखून तें व्हरचें. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सर्वपद वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन भावार्था वरवीं तुमची मुळां तुमचो भावार्थ रिगूंक तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. भोव फळादीक मागणें सांत आंतोनीक. हे भागिवंता, हे भागिवंता, सांत आंतोन, सांत आंतोन, भोगता मोदें, भोगता मोदें, भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोगा पासत मोगा पासत जो तुवें केलोय जो तुवें केलोय देवाचो, देवाचो त्या तुज्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत शिगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या नासलेल्या मोगा पासत मोगा पासत जो पेल्या सोवे सोपेल्या सोवे तुवें दाखयलोय. तुवें दाखयलोय. फावो जालें फावो जाले तुका तें देणें तुका ते देणे व्हड वोड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें. लागरी करचे. ह्याच संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी चापोरी आनी कोणाकूच आनी कोणाकूच भोगताक भोगताक दिलें ना. दिले ना. तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोत लागरी घडोत आनी तूं आनी सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय. आयतो आसलोय. उच्चारूंक उचारूंक तें उतर ते उतर गरजेवतांचे शिवताचे मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपोरद्यांक उपोद्या सांपडलेल्यांची सापडलेल्याची उल्हासाची मागणी उल्हासाची मागणी तुजे सोवे तुझे सोवे केन्नाच केन्नाच निर्फोळ निर्फोळ जाली नात. जालिनान. पिडेवंतांक पिडेवोताक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू सांगल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान दुकान चड फोडटेल्या चड फोडटेल्या सोवे सोवे तुजें काळीज तुझे काळीज चुरचुरताले. चुरचुरताले. दुखवलोल्या दुखवलेल्या काळजांतली काळजांतली विलापाची मागणी विलापाची मागणी आयकून आयकून मेल्ल्यांक पुर्यान पुर्यान तुवें जिवे तुवें केले. जिवे केले. ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुझ्यान कोरी नेजो कोरिनेसो तसली वस्त तसली वस्त नाचली. नासली. भायर रावून भायरावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेलेचे दूख आनी कोर्निस्ताय आनी कोनिश्टाय पळयोवन पोळयोन ताका आदार ताका आदार दिल्या बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुझ्यान रावोन नेजो रावोनेसो आसलें. आसले. दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुजें आनी तुझे मागणे मागणे देवाताय देवाताय बोवूच फळादीक बोच फळादी म्हूण जाणो जावन जावन हांव दिमीर पडला मेर पडला. तुजे इमाची मुखार इमाची मुखार आनी सगल्या आनी सगल्या विस्वासान विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना तुका प्रार्थना कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका हो उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज. चड गरज. आयच्या दिसा आमी किरीत भाशेन भावार्थाचेर नियाळ केला आनी आमकां सगल्यांक भावार्थ आसूंक जाय हें सोत यादनिकान आमच्या मुखार दवरलां. ह्याच भावार्थान ह्या वेळार आमी आमच्यो गरजो ह्या भागिवंता मुखार आमी उबारुया. तुजें जिवीत तुजें काळीज ह्या भागिवंताक उक्तें कर आनी तुज्या जिवितान जें कितें उणें आसा जाची तुका गरज ह्या वेळार भावार्थान माग. ह्या वेळार केरीत भाशेन आमच्या दुसऱ्याय भावा भयणाचो उगडास करून आमी मागुया. घडये जायतीं आमची ल्हान भुरगीं आसात. घडये जायत्यांची घडये आजून पर्यान जाप सुटूंक ना. आवय बापूय रावतात केन्ना आपलो भुरगो भुरगें उलयतलें तांचे पासत मागुया. कालच्या दिसा एक आवय येवन म्हाका सांगताली, फादर म्हजो चेडो पियेता, घरांत मार फार करता, ताच्या जिविताची नवसोरणी करूंक माग. असले आमचे भाव आसात जायते घरांत निसोणटोन करतात. तांच्या जिविताची नवसोरणी जावंक मागुया.
आनीक एक आवय येवन म्हाका सांगताली, फादर, म्हजो चेडो भायल्या गांवांनी प्रेजांवांत आसा. ताची एक ल्हान चूक जाली आनी ताका तांणी भितर घातला. सगळें बरे तरेन जावंक माग, ताचे पासत आमी मागुया. भायर वावुरतले आमच्या घरच्या पासत मागुया. आमच्या बरेपणाक लागून घडये ती आज भायर आसात, वावरूंक बरी भलायकी घोटाय ताका मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां पिडेंत आसात, सोंसतात. घडये जायत्यांनी घडये आपले पिडेक लागून घडये देवाचेर शीण केला. तांचे पासत मागुया. नव्यान भलायकी घोटाय तांकां मागुया. तुमची इंतेसांवां आल्तारा मुखार आसात, त्या बॉक्सांत आसात. त्यावूय इंतेसांवाचो आमी ह्या वेळार उगडास करून आमी मागुया. तरेतरेची इंतेसांवां तुमी थंय घातल्यांत. भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सगळीं शार्ती पावोंक, साकार जावंक आमी मागता. हांव मागतां ती वस्त हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळो एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यान गरज गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हरतुल्लो नाय तूं, तोच मिलाग्रीचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान वडांतल्यो मिलाग्रियो करतालोय. एबो मोवाळा मोगाळ भोगता सांतांतून तुझें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे विंगीन केळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोळ मेळूंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाची काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडत येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पोर तुजे तायेसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायकिते मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर नोतिगोर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रात चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. So